एज्रासाच्या पुस्तकावेले वाचप. सांजेच्या बलिदानाच्या वेळार हांव एज्रास परत सोयरान्नार आयलो आनी पिंजलोली न्हेसोवन आनी न्हेसपा आवरण घालून दिमेर पडलो. सर्वेस्पराक म्हज्या देवाक म्हजे हात उबारून हांवें म्हणलें, म्हज्या देवा, हांव लजतां आनी म्हजें तोंड तुका दाखोवंक म्हज्या देवा हांव घाबरतां. कित्याक आमच्या तकल्या वयर पावसोर आमची खोटेपणां वाडल्यांत आनी गुन्यांव स्वर्गार तें कसोर चडला. आमच्या पुर्वजांच्या काळांत थावन ते आतां पर्यान आमचो गुन्यांव भोव व्हड. आमच्या खोटेपणांक लागून आमकां आमच्या राजांक आनी आमच्या यादनिकांक दुसऱ्या देशांच्या राजांच्या हातान घाली आनी आमकां तोरसादीक गुलामपणांक, लुटीक आनी लजेक पावयलीं. ही आमची घोट आज. पूण आतां अवचीत सर्वेस्परान आमच्या देवान आपल्या उपकारान आमचो एक उरलोलो जोमो सांबाळून दवरलो आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां आसरो दिलो. हे भाशेन आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक उजवाड हाडलो आनी आमच्या गुलामपणांत आमकां नवी घोटाय दिली. आमी तर गुलामां, पूण देवान आमच्या गुलामपणांत आमचेर विसोर घालूंक ना. पर्साच्या राजांच्या दोळ्यां मुखार आपली काकलूत ताणें आमकां दाखयली आनी आमच्या देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक आनी ताचें गोठथान नव्यान बांदून हाडूंक ताणें आमकां रोज्या मेळोश्यो केली आनी जुदेयांत आनी जेरुसलेमांत आमकां सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचे उतोणे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमचो देव जियेता सासना सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. सर्वीसपूर एकदां खास लायता आनी एकदां बोगशिता. तो मनशांक खोल नरकांत घालता आनी तांचो सामको बोस जावपांतली तांकां निवारता. कोणूच ताच्या हातांतलो वाटाव ना. जबाब: आमचो देव जियेता सासना सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. राष्ट्रांमदें ताणें तुमकां शिंपडायली, पूण थंयसरूच ताणें तुमकां आपली व्हडवीक दाखयली. सगल्या जिव्या मनशां मुखार ताचें नांव वयर काडात. तो आमचो धनी, आमचो देव, तो आमचो बापूय, तोच देव सासना सासनाक. जबाब: आमचो देव जियेता सासना सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. पळयात कितल्या भलेपणान तो तुमकां वागयता. व्हडल्या ताळ्यान ताचे उपकार आठोयात. नीट करतल्या सर्वेस्पराचें नांव वयर काडात. काळजांच्या राजाची वाखाणणी करात. जबाब: आमचो देव जियेता सासना सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. हांव जाल्यार म्हज्या परदेसांत ताची वाखाणणी करूंक गायता. पातक केलोल्या राष्ट्राक ताची पदवी आनी व्हडतेपण परगट करता. जबाब: आमचो देव जियेता सासना सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. पातक्यानो ताचेशी परतून येयात. तुमची चाल ताचे मुखार प्रमाणीकपणाची जावन दी. घडये तो तुमकां आपलें भलेपण दाखयतलो आनी तुमची दया करतलो. जबाब: आमचो देव जियेता सासना सासनाक, ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक जोय.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक. तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटेकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगूंक धाडलें: वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरोनाकात आनी दोडी आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयचेय एका घरांत भितर सरशात त्या स्वातेवेले भायर सरोन पर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नोंगरांतल्यान भायर सरतना तांकां एक शिडकावणी कशी तुमचे पांयांची धूल पर्यंत झाडून उडोयात. म्हणटूच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान पुरगटीत आनी पिडेवंतांक बरें करीत गांवांनी भोंवले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ तुमच्या पांयांची धूल पर्यंत झाडून उडयात. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत एज्रा प्रवादी सगळ्या पुर्जेच्या नांवान पुर्जेन केलोल्या गुन्यांवाचें समर्पण करता. जे अपराध तकलेर वयर पावयलोले आनी जाचो कांटाळो वाडत आसलो ताची ताका वीट आयली. देखून तो सोयरानार येवन एके भाशेन पांयांची धूल जाले परी सगळें वायट झाडून दिता. हे परी आपलेच समर्पण करून देवाचे काकलुतीक आनी मोगाक तो उक्तो जाता. आयचे शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून आपलो अधिकार तांकां दिता. बरे खोबरेचे दूत जावंक आनी सगळे तरेचे पिडा रोग बरो करूंक ताचेर पदवेचो शिक्को मारता. हें करून वेताना ताणें पयलीं आपलें समर्पण करची गरज आसा. देखून ताणें अमकेंच करचें आनी ना करचें ताचे विशीं जेजून तांकां शिडकावणी दिता. एके भाशेन ताणेंच पयलीं आपले भितर आसलें वायट आनी पातकाची धूल झाडून उडोवंक सांगता. आमच्या पांयांक वेगवेगळे तरेचे धूल लागल्या. घरच्या व ऑफिसाच्या वावरांत बेसारमाय, लोकांच्यो चाडयो, पावलार गाली दास्ती, बोगोर फोटी मारप, इस्पा भायर बेबदिकाय, पोजडी चिंतना आनी कोरण्यो चोरप आनी दुसऱ्यांक नाडप आदी. आमी नीज क्रिस्तांव जाल्यार कशें जेजू आड जिवंक आमकां फुटवता काय? मेलो धूळ झाडून उडोवया. तर आयज आमचें मागणें पांयांक लागलोलो पातकोचो धूल झाडून उडोवंक आनी दुसऱ्यांचें बरें उलोवंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.